चलयामी घरा देवाच्या, मेळयामी बांधा देखवटाच्या, संगी ख्रिस्तामच्या सोम्याच्या, भेटूया बली देवाक मोगाच्या. ख्रिस्ता जेजूचे मरण स्मरमता, ताचे पुनर्जीवन पण परगडता. ताच्या नव्या येण्या कामी यात्रेकता, मिस्तेर मोगासो हो नियाळता. चलयामी घरा देवाच्या, मेळयामी बांधात एकवटाच्या, संगी ख्रिस्तामच्या सोम्याच्या, भेटो या बली देवाक मोगाच्या. सगळ्या आमी बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. संजूद उरता देवाच्या मानाक सलोन वच्या ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटेली जावंक, हेज्या सगळ्या भक्तीपणान वांटेली जावंक हांगासर हजर आसच्या तुमकां हर एकल्याकी हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी आसात मानादी बाप दीपक नोरोन्ना गांवांत ते निड्डोडी फिरगजीचे प्रस्तुत ते मूडबिद्रेंत थंयसर ताकोडे फिरगजेंत तांचे नॉर्बर्टाइन मेळाचे पाद्राप ते तांचें घर थंयसर ताकोडे फिरगजेंत आसा. थंयसर वावर करना आसात आनी मस्त जाग्यांनी वचून आराधनाक मागण्या प्रत्येक जावन आलंगार फिरगजेन थंयसर मस्त बडीन ते सेवा दिवन आसात. हांगासरी आदले बडीने हांगासर आयिल्ले परत तांचे लागीं विसरलेले वेळार खुशेन आनी ओपोवन आज पद्राप आमचे संगी आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात, देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दितात, आराधन सोलोवन व्हरतात आनी प्रत्येक जावन आमचे खातीर, आमच्या भुरग्याच कुटुंबा खातीर, हांगासर आसच्या सकट भक्तींका खातीर ते मागतले. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान पद्रापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पद्रापान. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता रॉबर्ट फ्लाविया क्लेविया लोविस वामंजोरो, ग्रेगरी मेरी डिसोजा किरेम, बेनेडिक्टा डिसोजा बचपे, आयडा रायमन लोबो आनी कुटुंबाची बचपे, लीना डिसोजा कम्माजे, मार्सेल तावरो किरेम, रिशल आनी रिशोन डिसोजा पानीर, जॉन दांतीस आनी कुटुंबाची पालडका, विमन डिसोजा कोणाजे, हेनरी डिसोजा आत्तावर, जोस्विटा डिसोजा किरेम, टीना लोबो मोगरनाट, बोनवेंचर पेरेर आनी कुटुंबाची ओमसूर, जयश्री बी कुलाल पक्षिगेरे, किस्त गोवेलो आनी कुटुंबाची पवित कालजावाडो, ऑजवल शिबा बरेटो, पियूस नागर, सतीश प्रमिळा फर्नांडीस बचपे, विनिफ्रेड वास सिद्धगटे, क्रिस्टल शरल सुरतगल, जॅक्सन आनी स्टेफी सुरतगल, वेलेरियन डेसा आनी कुटुंबाची शंकरपुरा, इवेट प्रिया पुट्टाडो, जल्म दिसा संदर्भी निड्डोडी, सुनीता साल्डाना किरेम. प्रत्येक तेसा बसोत मीस पेटयतात. पेनी आनी विना रोड्रिगस दुबय, आशा सिल्विया डिसोजा दुबय, प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, सुनील जेबिरेरा ओमजोर, जोस्ली मेंडोन्सा हॉस्पेट, मार्क कॅस्लिनो निड्डोडी, हेलेन साल्डाना किरेम बऱ्या भलायके खातीर, एवलिन पेरेरा ताकोडे बऱ्या भलायके खातीर, मोंतो डी सिल्वा उद्यावार बऱ्या भलायके खातीर. देवरीन बेंजामिन आनी आसिस डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता. बेनेडिक्टा डिसोजा बचपे, देवरीन लॉरेन्स आनी रॉबर्ट डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता. बेनेडिक्टा डिसोजा बचपे, देवरीन लॉवेल मतायसच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. आयरीन मतायस किन्निगोळी, देवरीन थॉमस वाल्डरच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. स्टॅनी क्रास्ता किन्निगोळी, देवरीन डॉमिनिक सावियो आरान्नाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. जुलिएट एलिस्टर आनी एलिसन आरान्ना मुंबय, देवरीन रॉमन पिंटोच्या आत्म्या बसोन पहिल्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता. सिरिल पिंटो आनी कुटुंबाची मँगलोर, पुलगोदेंच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. जुलिएट एलिस्टर आनी एलिसन आरान्ना मुंबय, सिस्टर ज्योती मरिया डिसोजा. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन आज ह्या पवित्र तळार आमी आसा सकड सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजत सांजूद ताद्देव मारिपाक आमी मागून घेवया. आज ह्या पवित्र तळार आमी प्रत्येक जावन
तरणाटे तरणाटी जी कोण सैरीकेच्या सोदनेर आसात फवती सैरीक मेळना कश्टांत आसा बेजारायण आसा प्रायज जावन आसा आनी प्रत्येक जण आवय बापाय जायतीं जाणां खंती दुखांत आसात आपणाच्या पुताक काजां जावना दुवे काज जावना एक बरी सैरीक लाभना म्हणल्यार आज तसल्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार मागता कित्याक देवान म्हणलें हांव तुका फावो तो सांगातीन दितलो तर तसो देव तुमकां ह्या भुरग्यांक तयार केल्लो फावो तो सांगातीन फावो करून दी लग्न जिवीत जियोचें एक भाग फावो करून दी तांचेर आशिर्वाद वचून दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन सगळां तुमी आनी आमी असल्या खातीर ह्या पवित्र तळार मागया त्या मरेपा तांचें जिवीत नंदान जावं दी आशिर्वादी जावं दी म्हणून आमी तांकां बरें आशेवया सगळां आमी उबे रावया ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो भयणीनो आणि प्रत्येक सावन सांजू तद्देवच्या भक्तिकानो एक कुटुंब सावन पवित्र एवकरिस्तच्या मेजा भोवती आमच्या पात्रोन सांजू तद्देवच्या मरिपात केल्ल्या सर उपकारांक परत एक बडी हांगासर येवन अर्गां दिवंक ताणें परत आमकां आपोवणी दिलां आनी ह्या बाबतींत ह्या विधी मुखार आमी सांगता जमल्या आयची दिवस्तुती देवा मुखार मात्र ग्रेस जावंक आपोवणी दिता. सवाल इतलेंच हांव आनी तुमी तयार आसांगी म्हणलें वचपी सवाल मोगाळ भाव भयणीनो आमी विसरची भोव गरजेचें जावन आसा. प्रत्येक जावन आज तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुणशताक तुमी हांगासर आयल्यात. सांदू तद्देवा मारिपा तुमची ते सवां तो स्विकार करून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवां आनी कुरपेन बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. आमचीं कुटुंबां बावडटान आनी बरवशान मागणें करचीं कुटुंबां जावं रुपीत करूंक आमचे वाडे उर्बेवन जावं आनी एकवटेत समाज बांदून हाडूंक आमी सगळीं पिरगस कुटुंब सांगातास हांगासर येवचे भक्तिकां दयाल आनी मोगाचीं प्रतिरूप जावन रुपीत करूंक जाय असली सगत जाय असली कृपा ह्या पवित्र मिसच्या बलिदाना वेळी मागया. दोळे आमच्या दंप्या तळवळ आमच्या अंतस्करणे झडती आमी करया आनी तळ खालसान हे पवित्र मिसचें बलिदान आमी भेटोवया. सांगत आमी म्हणया हांव सर्ववेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरू सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजू देवता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चडत चडन मनशां
तुवें दडल्या जेजू क्रिस्ताच्या बावटान मानून घेवं तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुज्या पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. न्यायकर्त्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी तो वप्राच्या सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अबियेजेराच्या वंशाच्या जोवाशाचो. ताचो पूत गिदयोन मिदियानिता तावन गोव लिपोवच्या खातीर दाकांगण्यांत तो मळटालो. सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताका म्हळें, बलिश्ट झुजार्या, सर्वेस्पर तुजे सवय आसूं. गिदयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, सर्वेस्पर खरोच म्हज्या सवय आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगलें, सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यान. पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानीच्या अधिकाऱ्या खाल घाल्यांत. सर्वेस्परान ताचेर शी घुंवोवन म्हळें, वच आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल पर्यंत मिदियानितांच्या हातांतली सोडय. वय, हांव तुका धाडटां. गिदयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, हांव इस्रायल पर्जेक कशें निवारूं? पळय, मनशेंत म्हजी कुळी भोवूच ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्तांप्रास निमाणो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें, हांव तुज्या सवय आसतलो आनी तूं मिदियानितांचो तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नाश करतलोय. गिदयोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तुंचो म्हण म्हाका कळी जावच्याक म्हाका एक खणा दी. हांवें वचून तुका म्हजी एक खाणीक हाडून येसर दया करून हांगासो वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं खंयसर फाटी येसर हांव हांगास रावतलो. गिदयोनान वचून एक बकऱ्या पील मारलें आनी एक येफा गोवा पिट्याचो बकऱ्यो तयार केल्यो. ताणें बकऱ्या पिलाचें मांस एका दाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी वतली आनी हें सगळें सिंदूर रुखा मळांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन ह्या कडपाचेर दवर आनी कडी वत. गिदयोनान तशेंच केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाटी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कडपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्रासिल्यो. पूण सर्वेस्पराचो दूत गिदयोनाच्या दोळ्या मुखलो नपायंस जालो. हो सर्वेस्पराचोच दूत म्हूण गिदयोनान समजतात. ताणें म्हळें, हाय सर्वेस्परा देवा, हांवें सर्वेस्पराच्याच दुताक मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुजे सवय आसूं, भियेनाका, तूं मरचो नाय. गिदयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पर आपले परचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पर कितें सांगता ते
हांव आयकतलो तो समाधानाचे उतर सांगता वय आपले परचे आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परतल्यांक शांती पाठयता सर्वेस्पर आपले परजे समाधानाचे उतर सांगता मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात विश्वासीपण भुमीन ते उपजतले नीतिवंतपण सरकारतां नदर घालतले सर्वेस्वर आपले परजे समाधानाचे उतर सांगता सर्वेस्वर आपले परजे समाधानाचे उतर सांगता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवत्ता महिमा तुका सोम्या तवळ जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो सदस हांव तुमकां सांगता ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगता खरें तरी सुवेच्या बिर्डांतल्यान पासत जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजान तितल्या ससऱ्यान रिगासो ना इतलें आयकून ताजे सीस तटक जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशाक तें आसात वय पूण देवाक सरसंगती साध्य तितल्या पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कट साणून तुजो पाटलाव केला आमकां दर कितें मेळटलें ताका चिसून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता नव्या जिवितान मनशापोत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ल्या तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयेंची नीत करतल्यात ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासून गरदर भाव भयणी आवय बापाय भुरग्यां बाळांक आनी भुंयबाट सांडल्या तांकां 100 वांट्यांनी पाठी मेळटलें आनी तो सश्णीक जिवीत जोडटलो पूण 7 जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचे भूत वकनी तुका क्रिस्ता जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो आनी भयणीनो
एका गांवांत एका पिर्गज विगाराक एक दीस एक ग्रेस्त पिर्गजकार येता आनी हेजे लागीं येवन अशें सवाल विचारता, फादर, तुमी येवनच्या आयतारा मिसाचेर एनावन्स करी जाय. एनावन्स कितें गरजेचें म्हळ्यार म्हजी सगळी आस्त हांव मेल्या उपरांत ह्या इगर्जी दिता म्हूण. इतलें विगाराक सांगून तो घरा फाटीं गेलो. दुसऱ्या आयतार आयलो. विगारान सांगिल्ल्या बरीं केलें आनी एनावन्समेंट आयकलो. परत त्या दीस मीस जावन फाटीं गेलो. मागीर एक आयतार आयलो. येतना परतून पाद्रावाक म्हणालो, फादर, तुमी एनावन्स केल्या उपरांत म्हाका लोक तितकें शेजारचो वो पिट्टाशी म्हूण आपयतात. फादर, तांकां दुबाव आसा. तुमी एनावन्स केल्लें हांव मेल्या उपरांत म्हजी आस्त दिता म्हणलें, त्या देखून म्हाका म्हजे तावन ती पयस रावतात फादर म्हणालो. हेज्याक इल्लो वेळ चिंतूंक पडलो, ह्या मानेस्ताक कसली जाप दिवची गी म्हूण. आनी अशें जाप दितना हेज्या काकीक ते मोतीक एक काणी झळकता आनी ती काणी त्या मानेस्ता मुखार दवरता आनी सांगता, पळय, आमच्या गांवांत तुवें पळयलां गोरवाक, तशेंच तुवें पळयलां दुकराक. आतां गोरवां सर मोगान पळयतात, पूण दुकरां पयस दवरतात. कित्याक म्हळ्यार तो गणटा बुरसो पयस दवरतात आनी तो कांटाळटा. हें पळोवन बेजार जाल्लो दुकोर गाय कडेन येता आनी थंयसरच्यान म्हणटा, पळय, लोक तुका कितलो मान दिता, तुका पुजता, तुका नाणयता, तुजी पुजा करता, तुका उदार म्हूण लेखता. कित्याक? दुकोर म्हणटा, तूं दूद दिताय, तूप दिताय, लोणी दिताय, पूण हांवें म्हज्यो सगळ्यो कुडीचो अर्येक भाग दिता. म्हजी लूं, म्हजी आनकिटी, म्हजें काळीज, म्हज्या कुडीचो अर्येक भाग दिता, तरी म्हाका कोणी पुगरनात. म्हाका सगळ्यांनी दुरसोचें बुरसो आनी कितें म्हूण. तर गायन ताका तें कित्याक म्हळ्यार हांव जिवांत आसतनाच दिता आनी तूं मेल्या उपरांत दिताय म्हूण जावप दिली. पळय म्हज्या मुखार भाव भयणीनो, हें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. आयच्या ह्या शुभ बर्थेंत ग्रेस्त मनशा विशयांत आमी आयकलें. संवसारी चडावत अशेंच घडटा आमच्या समाजींत. मनीस जिवांत आसतना पुंजो गुत्तू मग्न जाता. कितलें जाल्यार आमकां जाय, बत्तिनात बरड म्हूण. आमकां जागो नातल्यार आमी पुंजयता. बोल्सांत परतून नातल्यार परतून व्हडली व्हडली मोठी पॉकेट जाल्यार आमी पुंजोंत मग्न आसा. तेन्ना म्हज्या शेजारचो, येरांचो, भावा भयणीचो म्हाका वळख कळना, वेळ ना तांच्या खातीर. पूण मेल्या उपरांत सगळें हांवें पुंजयल्लें कोणाक खाता, कोण व्हरता, हाजो उडास कोण काडटा म्हणलें आमी वाजबी पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, सबारपोटी अशें घडीत म्हणटा आसतना म्हाका मदर तेरेसाचो सांगलें उगडास येता. तिणें म्हळें, तुमी दुबळीं जावंक पुरो, तुमच्यो वाण्यो तुटल्या जावंक पुरो, पूण तुमच्या मोतीन तुमी दुबळी न्हय. तुमी ग्रेस्त म्हणटा मदर तेरेसा. आनी वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सर्वांक संवसारी ग्रेस्तकाय तृप्ती दिना म्हूण गोत्त आसल्यार बगर आत्मीक ग्रेस्तकाय समाधान दिवंक शकता म्हणलें आमकां गोत्ता.
आणि त्या वक्ता बोमगाळ भाऊ भयणीनो आमी जेजूचो मोग करून नवेना पटल्यान नवेना मिसाक आनी एका आत्मीक कार्याक आमी हजर जाता आमच्या जिवितांत बरें जायचें म्हणल्या उद्देशांत आनी आयच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें जेजू ताच्या शिसांक अशें म्हणटा ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजान रिगो कश्ट मारतले थंय म्हणोना ग्रेस्त मनशांक सर्गाक वसोंक ना म्हूण ग्रेस्त मनशांक सर्गीच्या राजान रिगो कश्ट मारतले आनी तेन्ना पेद्रू जेजूक सवाल करता आनी म्हणटा सकट साणून जेजूचो पाटलाव करूंक हांव आयलां आमकां दर कितें मेळटलें म्हणलें सवाल पेद्रूचें जेजू मुखार आयच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें म्हणजे प्रतिफळ मेळूंक जाय म्हणून पेद्रूची आशा आसली आनी पेद्रू संवसारी संगतीक आशेतालो पूण जेजू ताका सर्गीच्या ग्रेस्तक्या विशीं तो समजोवणी दिता मोगाळ भावा भयणीनो देवाचें उतर यस्मापान आमकांय सर्गीच्या राजा विशांत शिकयता जो कोण आपणाक त्याग करून सोम्याचो पटलाव करता ताका 100 वांट्यांनी फाटी मेळटले म्हणल्या शुभ वर्तेची उतरां कशें तो सश्णीक जिवीत जोडूंक आयिल्लो तो तरणाटो जेजू मुखार आयिल्लो कालच्या शुभ वर्तेन तुमी आयकलें ते ग्रेस्त तरणाटो जेजू पटलाव करूंक म्हण आयिल्लो सश्णीक जिवीत जोडूंक म्हण आयिल्लो ताका मस्त मन आसलें सर्गीच्या राजाक आपणायचें म्हण सर उपादेश ताणें पळयल्ले कितेंच ताणें वायट करुना पूण जेजू ताजे तांव चडतीक अपेक्षा कित्याक म्हणल्यार ताजे आस्त बोधीक आसलें पुरा विकून मेळिल्लो दुडू वांटूंक तो एक आदेश दिता आनी अदना तो जेजू आपल्या ग्रेस्त तरणाट्याक उलो दिता आसतना तो खंतीच जावन तो फाटीं सरता वय मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी सम्याची सेवा करतना सर्गीच्या संगतीक चडीत गामान दिवया संवसारांत कितेंच आसोवचें नाका जें कितें आशेता तें तात्कालीक जावन आसा जेन्ना तें तात्कालीक जाता आमी संवसार सोडतना ती आमी सोडून वचूंक जाय पडटा देखून आमी संवसाराची ग्रेस्तकायच्या बदलाक सर्गीची ग्रेस्तकाय आपणयल्यार आनी सर्गीची वाट आमी सोदल्यार आनी त्या सोदनेन आमी आसा तर सर्गीची ग्रेस्तकाय पटलान वचूंक सश्णीक जिवीत जोडूंक आमी तयार जाता म्हणलें आयच्या शुभ वर्तेंत आमकां सोमी शिकयता आनी आपोवणी दिता संवसारी ग्रेस्तकाय आपणोवन दिल्लें जिवीत व्यर्थ बगार सर्गीच्या राजा खातीर वावुरता तो बागी बगार सर्गीच्या राजा खातीर वावरूंक जाय म्हण आमकां सांगता तर मोगाळ भावा भयणीनो आनी भक्तिकानो जायते फावटी आमी हे ग्रेस्त तरणाट्या जाग्यार आमी आसांव ह्या समाजीन येत आसतना आमचो मनोभाव कसो आसलो हांव ग्रेस्त हांव व्हरतो हांव सबार बरीं कामां करता आमच्या समाजींत हांवें उपादेश पडल्यात ह्या खातीर हांव खंडीत सर्गांव वेता हें चिंताप चूक आनी जेन्ना आमी ह्या समाजींत जियेत आसतना जेजू आमकां आमी वांटून दिवंक सांगता फकत आमच्या ती आसली ती तालेंतां जावंक पुरो आमच्या ती आसले तो दुडू जावंक पुरो आमचें तें आसलें तें बरें मन जावंक पुरो जेन्ना आमी हेरांक आमच्या भाव भयणीक आमच्या समाजीक आमच्या देशीक आमच्या संवसाराक आमच्या समुदायाक आमी केन्ना वांटता तर मोगाळ भाव भयणीनो ताजो वांटो आमकां सर्गीच्या राजांत मेळटा म्हणून आज खात्री ह्या शुभ वर्तेंत आमकां जेजू दिता तर जेजू आमकां वांटून दिवंक सांगता आसतना आमच्या पेऱ्यांच्या गरजे पावचें बरें मन आमचें तें रसूंक आमी कशें सर्गीचें राज आपणोचें म्हणलें चिंतून तर बसल्यार सकाळी सांजसर आमी दुसरे दिसा सर्गीच्या राजा वचोंक शकचे ना बगार सर्गीच्या राजा वेची वाटेन आमी चलता आनी आमची करण्यान आमी पळटा आनी जेन्ना आमी सर्गीच्या राजाक पावतल्या देखून आयच्या दिसा भोव मोगाळ भोवण आमच्या लागीं आसचो तो संतोश आमच्या थंय आसचें समाधान
आमचे ते अशें पेलांक दिवचें तें बरें मौन आमी वांटूंक मुखार या आनी तो दिवची ती उलो आज आमी पाळया देखून आमी जेजू खातीर आनी सुवार्ते खातीर कसली क्रिस्ती जिणी जियेता आमच्या समाजीन ताजी विसवणी करची भोव अतीक जावन आसा जेन्ना विसवणी आमच्या हातान देवान दिल्या हांव बरें विंचतां या पाड विंचतां तें आमकां लक्ती जावन आसा जर म्हजें मन बरें आसा म्हाका सर्गीच्या राजांत सुखाचें पावचें आसा तर चिजून काडिल्लो तो कुरीस आमच्या नटपरत्या जिवितांत काडूंक जेजू आमकां आपयता आनी जें कितें सुम्येच्या नांवान आमी करता आमच्या समाजान जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो तो प्रतिबळ आमकां केदींच चुकोवचो ना देखून कोण देवाचेर बरवसता त्यागाची जिणी जियेता त्या सर्वांक सश्टी जिवीत फावो जातलें म्हणून तो आमकां शिकयता तर म्हाका भाव भयणीनो आमच्या जिविताक आमी लिसांव आसा सबारपटी आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्लो आशिर्वाद आमकां मेळिल्लें बरेंपण आमकां मेळिल्लो उपकार आमी हेरांतय वांटून घेवंक सगतावंक मेळ्ळें आज आमकांच विमर्श करचो भोव गरजे जावन आसा आमकां सर्वांक सबार आशिर्वादांनी मेळ्ळ्यांत मेळोन आसात आनी ह्या बाबतींत आज ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या नोवेनाच्या आराधनेच्या ह्या मिसेच्या बलिदानाक पात्र घेता ग्रेस्त मनशाक मुस्तालेंत आसलें जावंक पुरो आस्पदीक आसलें जावंक पुरो दुडू आसलो जावंक पुरो ताचो एक वांटो दुबळ्या धाकट्यान थंय वांटून घेवं आज आमकां ह्या लितुर्जे मुखार संदेश लाभता तर अरी एका मनशाक ह्या संवसारांत जिवंत आसतना हक्क आसा देखून आमकां बरेंपण हेरांक दाखोवंक आमी मुखार वचया आपलेंपण आंगाला पुणेकर प्रयत्न करूंक मुखार सरया आमच्या आशीत दुडवाचेर आस्पत्रेचेर मात्र न्ही बघा क्रिस्ताचेर आमचे सगत आसो न्ही म्हूण आमी मागया नातल्या तर जसो बाप उदारी जावन आसा तशें आमी उदारी जावं आमकां आपयता ना तर त्या ग्रेस्त मनशाक जेजून सांगली उतरां ओडस जातात अत्त पिशा आयशेर तिचो जीव काडलो तर दुडू आस्पदी कोणाचें जातालें हे सवाल आमच्या जिविताक विचारया आनी जाप सोदून काडया आज ल्हान ते सवणा या पुणशेताक हांगासर येवन मिसेच्या बलिदाना पात्र आमी घेत आसतना एक एवक्रिस्त जावन आसा आमकां सगळींचे वाटेक प्रेरण जावन आसा ह्या एवक्रिस्ता मरी पात प्रत्येक जावन ह्या चुबलेवेच्या वर्सा बरवशेची यात्रेक जावन जियोंक आपणे लाभला आमी त्या मार्गदर्शनान आमी चलोवन आसा हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हणलो आमचो समी जो आमच्या 14 अध्यायान 6व्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटना जेजून सांगली ती उतरां आमी बरवशान पात्रया बरवशीची यात्रेक आमी जावया जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलया सतची जिणयेन चलया सम्याक आमी मेळया आनी अशी ही आमची जिणी संवसाराची यात्रेक पयण जावन आसा आनी सर्गाच्या पयणाक आमी तयार जावन आमचें हर एक दिसाचें जिवीत सुदारसूंक असेर दरवट्यान मुखार सरूंक देवा सांगता जियोंक सर्गीचो अनुभव जोडूंक उंड्या वायना रुपार थोडेच वेळान आमी सम्याक तो स्विकार करता आसतना आमच्या जितली समाधान प्रत्येक स्थान आमच्या ते नातले आसामान काण उडोवन सोमी आमकां कुरपे बेसांवांनी बरोवन दी आनी प्रत्येक स्थान आमकां नितळ काळसां ह्या उंड्याक आमी स्विकार करया आनी अशें सर्गीचें राज आपणाचें बलिदान जावन ह्या बलिदाना मुखार जाय इतली कृपा आमी मागया आमेन तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्ना रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी काणी आन्येता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता के सोमिया मोगा तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दयेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा पावंत असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे विनाक्या पयस विचार सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परां भगेवन धर्मदूता सांत जुदान आपल्या आपयल्ल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजे सडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत बरयलें. ती सडवण आमकांय आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमची उर्बा आनी बोलदी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेर आनी सष्टनाच्या देवा सर कळेनी सर्वंतय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र सभा पवित्राची कोणाचान ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गची शिकोण सगळ्या मनशां गोळा परगट करच्या. तुवें ती धर्मताचे बुनादी तीर आनी गड बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशांत तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भोवला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करणे मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस म्हणून सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली ताका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सष्टणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासो तें वरवचलें. हे म्हज्या वखदासां करात. बावडताचो गोड आमी परगटया. सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरुवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन धरल्या. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मालगड्यांचो मी उडास करया. प्रत्येक जावन आमच्या वर्गस कुटुंबान हिलारी सांगतीच कालच्या राती देवादीन जाला तसो आमी उडास करून मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक बाबा खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खाव मोरये देवाचे माये सांगता बगेवन जुसे ती सोपती बगेवन दमदतान सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी ते सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोत पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मगाळ भाऊ भयणीन आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना तिर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रेकतेला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकंदले सुरय आनी सर आकांदांतली वाटय. रसवडके पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगा सोमिया काळजांत येवून म्हाकाच तुका दिवून तुजे जाता. स्वागत
सोमिया काळजाक येमून मारता म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता तुझ्या पोस्ताय कुरपेजला बैताय सुकोन गेल्या शेळ्या गोपांक पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाक येमून मारता म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाक येमून मारता म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगेवन जुत्ता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नवेनेच्या दिसा व संस्कार आमी संभ्रमला तांदूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्या आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुताचे तुजे नांवी आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सॅक्रामेंताचें आराधन 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सॅक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसता. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता. दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर्स जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार असली बरी करी आसतना ह्या पुंतळचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतेलीं. आज हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. BP शुगर कोणायकी टेस्ट करूंक आसा जाल्यार हांगासर पळोवये. तशेंच मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्सां हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार थंयसर अवकाश आसा. मोगाचेनो हर एका मंगळारा 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर ये मिटिंगां चलतात. आनी आल्कोहलाक वा आमाल पिवण्याक जी कोण बली जाल्यान ह्या पिडेतान सुडका आशेता जाल्यार थंयसर तुमकां येवन ह्या मिटिंगान भागीदार जाल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण लाभता. ही मिटिंगां आश्रयेच्या क्लासरुमांत चलतात. असो ही फायदो जोडूंक वा हेरांक तुमी आपोवन हाडूंक उत्तेजन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आमच्या पुंतळाचें पत्र यात्रेक मुकलो आंको ऑक्टोबर 28 तारखेर वार्षिक परबे दिसा प्रसार जाता. त्या देखून ह्या बुकाक जायरातां लेखनां खावनां दिवन आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळार तुमकां मेळ्ळेलें कितेंय बरेंपण आसा जाल्यार तें बरोवन दिलें जाल्यार हेरांकय तें फायद्याचें जाता. त्या देखून तुमी फुडें सरोंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर सामुहीक काजारां जातात. मोगाचें हर एका वर्सा
तुमच्या पैकी कोणायकी हांगसर या सामुहीक काजारा वेळार लग्न जावं खुशी आसा जाल्यार वा तुमच्या कुटुंबान तुमच्या वळखी जी कोणी आसा जाल्यार तांकां प्रोत्साह दिवं, तांची नांवां ऑफिसांत दाखल करूं हांव तुमकां उलो दितां. हे दळूत 1-2 जोड्यांनी नांवां तांची दाखल केल्लीं आसात. तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा जाल्यार ह्या बऱ्या कामाक तुमी प्रोत्साह दिवंक आनी मुखार येवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज आमच्या फिरगजेंत एक मोर्न जालां. कालच्या दिसा वेलंकणी वाड्याचो हिलारी सांगतेस देवादीन जाला. ताच्या मोर्नाची रीत आज दनपारां 2:30 वरार घरा प्रारंभ जाता. 3 वरार हांगासर मीस आसा आनी ताच्या उपरांत निकेपणची ती रीत आमी चलोवन व्हरतले. 5 वरार परत हांगासर रेस्पेराची मीस आसा ह्या पवित्र थळार. त्या देखून भक्तिकांनी सुदारसूंची. जेवणाक नांवां स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब दीपक नोरन आनी मुखार येवन वाती वांटी जय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. नांव नाका म्हण एकदांनी ल्हान फुलवाडो आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. स्टेफी फर्नांडीस किन्युगोळी, मिटिल्डा रेगो किरेम, रईजल कुटिनो सांजूद वाडो, ग्रेसी मेरी डिसोजा किरेम, वलेरियन डिसोजा कमाजे, रोजी डिसोजा काटीबळ्ळा, फ्लाविया डिसोजा किरेम आनी एक नांव नाका म्हण दानी किन्युगोळी. जी कोण हांगा सरास जाल्यार विगी उठोवन ह्यो मानाची वाती घेजय म्हण मागता. तुमच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दिल्या दानावरी दनपारांचें जेवण दिवंक आमकां सलीस जाता. जायतीं जाणांक असो जेवताना तुमच्या खातीर मागतात. आमी विशेश तरान तुमच्या खातीर मागता म्हणून आमी बसयता. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. वाती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं आमी दिंबी गेल्या. सांजूद त्या देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वरया. आमचे पासोद विनातीक पात्रोन सांजूता देवा, आमचे पासोद विनातीक पात्रोन सांजूता देवा, आमचे पासोद विनातीक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसोन आमचे बसोद विनाती करता. सांजूदता देवान येसान बघ प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमयान जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देव बापाक निरंतरी होगळाप लपता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वजेची तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशे बरमणेन तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दें दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारे जेजो सैरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तुझान जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेताक व्हडा पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, सभा जनांनी आयचे दिसांक ते संवादान दिल्ली आसात.
ह्या घडी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसांवां मागणी हांगासर आसा मागा नाजाल्यार तुमच्या खालस जमनान कितें तेसांवां घेवन ह्या पवित्र थळार आसात ह्या घडये सकड तुमची मागणी तेसांवां सांजूदतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां ताळा समर्पण करा. ह्या पवित्र थळार मागलें मेळटा कित्याक सांजूदतात देव ताच्या मजतीन असाध्य चलें साध्य करचो म्हणलो सांत म्हणून नांव वाडलां. ते देखून ह्या घडये सकड तेसांवां आमचे कश्ट दूख सगळें समर्पण करून मागया. 7 जाणांक घरांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर 10 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर तेगांक कॅनडाचे PR विजा बेगीन फावो जावच्या खातीर एकल्याक वायट सवय सोडून बरी जिणी जीवची करपा मेळच्या खातीर एकल्याच्या कोर्ट केजीन जीक आपणावच्या खातीर तेगांनी दिल्ले पयशे आनी भांगर पाटी मेळच्या खातीर दोगांक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळच्या बसत एकल्याच्या खाणा लागीं उदरलें फळो आनी दूख गूण जावच्या खातीर 6 जाणां बरें काम मेळच्या खातीर तेगांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याक रातींची न्हीद बरी पडच्या खातीर तेगांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर 5 जाणां भुरग्याचे दाणे फावो जावच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक आनी बेगीनच सोलोवंक ताका भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या हाताची दूख संपून गूण जावच्या खातीर एकल्याचे कामाचे पयशे आनी सगळें सेटलमेंट बऱ्यान जावच्या खातीर 5 जाणां परगांवाची विजा फावो जावच्या खातीर एकल्याचे फायल्स प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याचे स्पॉन्डालायसीस पिडा गूण जावच्या खातीर 6 जाणांच्या हातामायची गांठी दुखून जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे केजरचे रावच्या खातीर 9 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर एकल्याक परमनंट विजा फावो जावच्या खातीर 6 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक घर बांदूंक जागो फावो जावच्या खातीर 14 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसांवां खातीर मागो सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एका कुटुंबाक पुणे तांच्या पुताक एक सीट मेळ्ळ्या शिकपाक आनी थंयसर कुटाम वचूंक आसा थंयसर रावंक आनी तशेंच तांच्या ट्रेनाची टिकेट सगळें कन्फर्मेशन जावच्या खातीर मागो सांगला. विन्सन म्हणल्या एका बाबाक दुबायंत एक बरें काम सांबाळचें मेळच्या खातीर आशा सिल्व्या म्हणल्या भयणीक सगळ्या वायट संगती जावन वायट खोट्या माट मंत्रां जावन सुटका मेळच्या डिलिव्हरन्स मेळच्या खातीर मागो सांगला. एकल्याच्या माथ्याचे केसरचे रावच्या खातीर एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याचे एलर्जी कोल्ड स्नीजिंग गूण जावच्या खातीर 10वे क्लासीच्या भुरग्यान कॉन्सन्ट्रेट करून ताच्या शिकपान ताचे खातीर मागून सांगला. प्रियाक दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर फ्लोरीन जिबेचें कॅन्सर गूण जावच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्या भयणीक फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन चलची करपा तिका मेळच्या खातीर एका चरक्याक मोबायल एडिक्शनांत जावन सुटका मेळोवन बरें करून शिकपा थंय कॉन्सन्ट्रेट करच्या खातीर फ्रॅक्चर जालो हात गूण जावच्या खातीर एका भावान मागोवन सांगला. एकल्याचे हृदयाची दूख गूण जावच्या खातीर मागोवन सांगला. एकल्याचे कामाचे कॉल वेगी येवच्या खातीर मागोवन सांगला. एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एलिट आनी आयलन लसरादो तांकां भुरग्याचें ताणें प्राप्त जावच्या खातीर मागोवन सांगला. पेडणी म्हणल्या भयणीन तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस ताकाय बरी भलायकी मायग्रेन प्रॉब्लेम ताचे गूण जावच्या खातीर मागोवन सांगला. एकल्याक घडये जावची केसोळ्यो गूण जावच्या खातीर सांगल्यात. एका स्त्रियेन युरीक इन्फेक्शन गूण जावंक कित्याक एडमीट जाल्यार तिका भलायकी मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. विल्संट म्हणल्यार एका भावाच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी बरी सांगातीन ताका मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. एका चलयेन ताका एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक आसा. एका कुटुंबाचे सर समस्या इत्यार्थ जावच्या तांचे बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर मागोवन सांगला. नताशा कुएलो म्हणल्याक दुबायंत एक बरें काम फावो जावच्या खातीर सिसिलिया सेरावो आनी कुटुंबाची तांकां बरी भलायकी तांच्या तेसांवां खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू. केरल वास ताका इंटरव्यू जाल्यार दुबायन बऱ्या कामाक ऑफर लेटर वेगळी मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. जॉनेस ताका एक बरें काम दुबायन मेळच्या खातीर जेसिंता डिसोजा गोल्डन विजा मेळच्या खातीर हिल्डा डिसोजा दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर अलिशा आनी ओनील एक बरें काम बरी भलायकी मेळच्या खातीर विक्रम आनी पवित्रा बऱ्या भलायके खातीर बाप अनिल किरण फेर्नांडीस ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 30 तारखे ताचो जल्म दीस तांच्या भलायके खातीर तांच्या मिसांवां खातीर एका भक्तिकान मागोवन सांगला. वेरोनिका सिक्वेरा तांचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या बरी भलायकी तांच्या तेसांवां खातीर मागोवन सांगला. रोजी रोड्रिगस बऱ्या भलायके खातीर 20 आनी 3 तारखे ताचो बर्थडे तेच्या भलायके खातीर मागोवंक एका भक्तिकान सांगला. आयवन रोजारियो तांच्या दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर सिस्टर ब्रिजिट तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. एका कुटुंबान प्रारंभ करची कंपनी आनी त्या कंपनीक आज आयच्या दिसा वा मुखल्या दिसांनी पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स मेळच्या खातीर ह्या कुटुंबा खातीर तांच्या कुटुंबाचे सगळे बिझनेस सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून ह्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळार आमी मागया मोगाचें न्हू.
विन्सेंट विंटो UK 1.5 वर्सां जावन आसा ताका काम बरें ना एक बरें काम मेळचें खातीर मागोवन सांगलां मोंतू डिसिल्वा उद्यावर बऱ्या भलायके बसोन मागोवन सांगलां जोस्ना डिसिल्वा इंटरव्यू बरें फेस करून बरें काम मेळचें खातीर मागोवन सांगलां एकल्याची एलर्जी वेगळीच गूण जावं मागोवन सांगलां पडोवन पांयाक गायी जाल्लो गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां बरी सैरीक वेगळीच मेळचे खातीर एकल्याक मागोवंक सांगलां एकल्याक 9-10 म्हयन्यां तावन कामाच्या सोदनेर आसा बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें एका भयण कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता तरणाटी भयण एक भुरगें आसा ल्हान ह्या भयणीक बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें सभा जाणां पिडेस्तां आस्पत्रेंत आसात आमच्या मागण्याची गरज आसा काल हांव कॅन्सर वार्डाक बेड केल्ली कांगनाडे आस्पत्रेंत जायतीं जाणां वळवळतात जायतीं जाणां कश्ट जातात मोगाचें विविध आस्पत्र्यांनी आमची भावनां जायतीं जाणां आसात घरांनी आसात पिडेस्त भावनां ह्या सकड भाव भयणी खातीर आमी मागया विशेष तरान आमी मागया बरी भलायकी तांकां मेळचे खातीर एक भयण ह्या हप्त्यान परगांवाक येता तिचें पैन बऱ्यान जावचे खातीर बरी भलायकी बरेपण तिका मेळच्या समियान तिका राखच्याक सांबाळच्या तिच्या कुटुंबाचेर विशेष आशिर्वादां वालच्याक तिच्या दुवेक मन परिवर्तन जावन काजा जावंक फुडें सरच्याक उजवाड मेळच्या खातीर तिच्या खातीर आमी मागया त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें तुमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां ह्या पवित्र थळां तांची मागणी सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयेच्या पांयान ताळा समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू प्रणिपात तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगला सुमयान जेसू या घडये या सकड भाव भयणी तुझ्या पांयान तळ समर्पण करता या पवित्र थळार ती आसात तुझे समकर्ती आसात सांजूद देवाच्या मजतीन विनंती करता मागतात तांची सकड मागणी तेसवा तांच्या खालसा मनाचे अत्रेक आणि तांकां तुझ्या पांयान तळ समर्पण करता हरी एकल्याचे तुझी नदर घाल तुझी काकुळत वाळय बरी भलायकी मती उजवा समाधान तांकां दी तांणी आशिल्लें बरेपण तांचे जिवितान दी तुझी दैवीक सगड कृपा तांचे जिवितान वाळय आश्चर्य अद्भुतान तांचे जिवितान जावं दी हरी एक दीस हरी एक घडी तांचे जिवीत तंतू सोलोन वर तांच्या बगलेक तूं राव सुमया बेसामानी बघ तांच्या कुटुंबाचे तुझे आशिर्वाद बघ तांच्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक तूं सांबाळ तांणी आशिल्लें बरेपण तांकां दी हरी एकल्याक आपोड म्हण सुमया ह्या घडये तुजे लागीं हांव परतून मागता टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them lord jesus heal them lord jesus may your mighty power flow into their life jesus bless them lord jesus सकड वाईट सत्य जावन दुष्ट सत्य जावन तांकां परिहार दी सुडका दी सकड वाईट संगते तांचे जावन तांच्या कुटुंबां जावन पयस कर सुमया भलायकी बरेपण दी देम bless them lord jesus touch them lord jesus anoint them lord jesus may your mighty power flow into their life hallelujah 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 jesus bless anoint touch them lord jesus heal them lord jesus hallelujah 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 दिबी गलिया म्हज्या मतीर काळो कारण म्हजो भावार्थ दंडळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस देवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिनयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका बेडयता तुझ्या मोवाळ माई पासे नावा तेगे तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मरपात जायतें समाधान मेळटा मतीक उजवाड मेळटा बरी भलायकी मेळटा असर्या अद्भुत आमच्या जिवितान करता दुनिया देवाक एक घडी भर आमी अर्गां दिवया एकल्याचो पासपोर्ट रिन्युअल बऱ्यान जाल्ल्या पासून तो अर्गां दिता एकल्याक बऱ्यान देवान सांबाळून व्हेल्ल्या पासून अर्गां दिता एकल्याक पांयांक जाल्लो फोड गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें आमाल पिवन येता सुडका मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी 7 जाणां तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या सकड उपकारां खातीर धन्य देवाक अर्गां दितात आमी तांचे संगी मेळोन धन्य देवाचो उपकार आठवया आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत
हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा मोगाल भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सगळे पक्षिकेरे बिरगस कुटाम तुज्या पांयतळ समर्पण करता आमच्या बिरगजीच्या वाड्यांचेर वाड्याच्या गुरकांनीचे प्रतिनिधीचेर हर एका कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद बळ भलायकी मतीक समाधान संतोष बरेपण दी काल जमानांनी असो सक्कड राग मोसर हागे जिद्द परीकपणाची असली चिन्ह स्वार्थाची पयस करून एक बरें कुटुंब एक बरें फिरगस कुटाम रुपीत करून हाताक हात दिवन वावरूंक बरें मन हरी एकल्या ते रस म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर आमच्या तरणाट्यांक सैरीक एक उमोकच्या सक्कड सैरिकेच्या माल्यांक आनी मालिनीक तुज्या पांयतळ समर्पण करता बरें काम ती करतात सैरीक ते दाखोवन दिता तांच्या ह्या वावराचे तुजी बेसावा वत तांकां आशिर्वाद आनी बरो असलें बरें काम तांणी मुंदरसून व्हरूंक तांच्या मतीक उजवाड आदार दी सांगात दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया नमारणीये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाय ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडदी आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ए दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मरिये भगवंती देवाची मामा बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोत मागणे सक्कड पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक आमी उबान दिवया आनी पिडेस्तां खातीर मागया आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार मती कितेंय समाधान संतोष ना जाल्यार ह्या घडये हात उबान आमचो हात सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय उबान आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्यास्पदा जेजू क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवचे आदडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पता कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवंक जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेनली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सौम्याचे नवी आमचो आदर ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सौम्या बावर्तच्या बुजवंडरा तुजी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच सांज समाधान सांबाळून दीन एकामेकाक चूक समजणी मनोबत पयस करून एकामेकाक काळजांत बोगसून जिवंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदासून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सौम्या सदांच तांचे सांगाता राव तांचे आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी
जो चियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्परा देवा बापा तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो, तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागो, दुलुबेन तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या भासुणे प्रमाणे संस्कारा सर्वपर्यंत आमच्या संगता आसा. तो तुमचे समेर रावो, तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचें रक्षण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडल्या बरी तूं तुमचे दयाचें सर वायट बस मोडून आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजोळीत करूं. सर पदवेदार देव आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी सर्वांचेर आसूं. मोगाचेनो मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू संगत आमी करसूं तर त्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यार पालिपोनाच्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंता तांकां राखता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यार पालिपोनाच्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंता तांकां राखता. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावला. ते लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. ये जेजू ये आमचे संगी रावता, आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यार पालिपोनाच्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंता आमच्या रक्षा. जिणेचें सूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तान बुजवो आशेव नांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. तुजे कुर्बेचें देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यार पालिपोनाच्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंता तांकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यार पालिपोनाच्या. नमो नमो सर्वंदारा, सक्रामेंता
tamkaraccha Sacramenta tamkaraccha Sacramenta tamkaraccha Hallelujah 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 पवित्र सक्रमेंतांत अजरस्या जेजू संगताम थोडो वेळ मौनपणी प्रसार करूंक आमच्या रचनाराक मान करूंक आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक आमी हांगासर ह्या पवित्र तळार सांगता जमल्या ह्या पवित्र बुंड्या रुपार अजरस्या बोमगळा जेजू तुझे मुखार दिंब्येन आमी सर पडटा तुजो मोग नियाळूंक तुका थोडो वेळ कालसांत हांव अर्गां पाठोवंक हांव हांगा आयली मनशाच्या मोगान बरोवन तांच्या सांगता श्रावंक तूं आशेलोय देखून ह्या पवित्र उंड्यार तूं लिपलाय वो थोडो वेळ तुझ्या बापाचो आनी तुज्या पुता संगी आमचे खातीर आमच्या पथकां खातीर तुजो मोग नियाळूंक आमी आशेता तो थोडो वेळ म्हज्यो सर राठावळ्यो कंत बेजाराय दूख सगळे बोगलेक दवरन तुजो अपरमीत मोग नियाळटा आमच्या मदें सबारांनी सांगचें आसा मोतीक समाधान ना फादर घरा संतोष ना बेजाराय नासा काम करूंक मन ना जिणयेन बेजाराय बगता म्हाका समाधान जाय संतोष जाय ह्या खातीर कितें करूंक हांव तयार आसा तर हें समाधान आमकां खंय मेळटा तें खंय सोदून वचयत मनशांनी तें दिवयेत वा वस्तूंनी ती आमकां जोडयेत बिलकुल ना बगर ह्या पवित्र सक्रमेंताच्या जेजू थंय आमी आयल्या तर बोमगाळ भावा भयणीनो आता ह्या पवित्र सक्रमेंता उंड्या रुपार आसच्या आमचे मुखार आसच्या मोगळा जेजू थंय तुका आमी आराधन करतना तुका आमी अर्गां पटयतना तुजी आमी स्तुती करतना तुका आमी ओगला पटयतना आमच्या मोतीक उजवाड लाभता आमकां बरी चिनी चिवंक उर्बा मेळटा पवर्ताच्या दोळ्यान आमी तुका पळोवन सकता तरी पवित्र सक्रमेंताक आराधन करता आसतना बोमगाळ भावा भयणीनो सबार पवित्र जाग्यांनी प्रत्येक जावन ह्या थळार ह्या वेळी आस आमी सर्व हांगा लाना तशें वडा ह्या देव मंदिरांत मिसाच्या पात्र घेवन नोवेनान आराधना मुखांतर आस आमी हांगा व्हडा भक्तिका पात्र घेवंक आयिल्ले आसतना कितलींशीं अजपां घडटात कितलींशीं ह्या थळार तांच्यो वायट सवय सोडून बरी जावन फाटीं गेल्लीं दर्शनां आमच्या थंय आसात नवीची निश्चयूंक निश्चय करूंक तांणी चिंतलां आस त्या सुम्याक तुमी पळयतना कितलेच जाणां कश्ट तांचे दूख समस्ये परिहार जातात हो वेळ आमी सुम्या करसूंक हांगासर आसा दिंब्येर पडून मागोवंक आमी आयल्या कितलेच जाणां बरी भलायकी ह्या वखदां लाभता ह्या भरवशान असल्या चिनयेंत आमकां मोतीक समाधान मोतीक शांती सवस्काय लाभच्या ह्या वखदां आमी थवा थवी सुम्याक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या सुमी खरोच ह्या पवित्र सक्रमेंतान हांगासर हजर आसा कितलेच जाणां बक्षणाचो स्पिरीट लाभता
कितलेशे जाणांचो भावार्थ करता मोगाळ भावा भयणीनो तर ह्या चिजू आमकां स्पर्श करता आसतना ते चिजून दिल्ले आपण आमी स्वीकार करून हांगा आयिल्ल्या वाचतना ताका आराधन करतना ताची स्तुती करतना ताका वगळप आमी दितना ताजो मोग आमी नियळया आनी गावया गीत तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुका हांव वर्गां दिता, तुका हांव वर्गां दिता जेजू, तुका हांव वर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुजी हांव स्तुती करता, तुजी हांव स्तुती करता जेजू, तुजी हांव स्तुती करता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. सुमेच्या पांय तळा आमी आयल्या, तुजो मोग आमी अनुभव करना आसा. सुमी आमचे थंय आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार तो हजर आसतना आमी ताका देखता, आमच्या बाबर्ताच्या दोळ्यान आमी ताका पळयता, ताका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. तुमची जबाबदारी आसा. वड्या थळ्यान आमी म्हणया आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. वड्या थळ्यान आमी म्हणया आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. तुझ्या एकल्या सुत्रान व सगळो संसार रचल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू. कुर्सा मुखान पातकांचो काळोख नाश केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू. तुझे दैवी खाकूळ दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या
आशिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस कुर्सा मुखान आमकां जैत लाभयल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस पवित्र आत्म्याच्या खुरपेन आमकां नेटिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस ह्या उतरां मारिपाद नवें जिवीत फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस तुज्या कुडी रक्तान आमकां आत्म्याचें पोषण केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस सर्गीचे रास आमकां बसयल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आमची सडवण करूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस तुज्या माय मरयेक आमची माय जावन दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस मरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी जावन दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस मोगाळ कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आदर्श आवय बापूय भाव भयणी दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस ह्या नवेनाक भाग घेवंक आमकां आपण दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आमकां सर वायट विज्ञान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आमच्या कुटुंबाचे तुवें आशिर्वादां ओतिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आमचो दिसपडटो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमयान दिस आतां आमी सर्व सुमयाक आराधन ह्या गितां मुखार करया आनी गावया आराधन थंदे सगळीं उबी रावया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 वडल्यान ताळयो आमी भेटया आराधन आमच्या सुमयाक आमी करया ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂದರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂದರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯ
ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಯೇ Hallelujah, 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 hallelujah. बसया. अर्गां स्तुती आणि ओगलाप आमी जेन्ना मागण्याक आराधनाक येता आसतना अर्गां स्तुती ओगलाप करूंक आमी येता. आज आमी कित्याक आयल्या हांगा? कित्याक आयल्या? इल्लो पावस उणें जालो फादर, इल्लें वत पडलें आनी मंगळाराचें हांगासर नवें चलता. तशें शेजारची सेल्ली बाय आयली, तशें हांवूय या म्हूण आयिल्लें गे. कित्या खातीर आयल्यात? जेजू कडेन उलयतना बेन दिसता कोणाक जेजू कडेन उलोवंक? व्हड्या तळ्यान आमी कित्याक आयल्या? मागोवंक आयल्या. मागीर अर्गां भेटोवंक, मागीर आयकना. हांव म्हातारो जालां इल्लो, कान इल्ले पयसात व्हडल्यान सांगलें आयकता. हां, घरा बेजार जाता म्हूण कोणाक घरा बेजार जाता म्हूण आयल्यात. ओके, आमी अर्गां स्तुती करता न्ही गे? करता गी ना? ओके. थोडी अर्गां स्तुती बोबमान करतात. तुमकां गुत्ता न्ही? पडटा गेल्यात तुमी पळय, ओडल्यान हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड काल्या म्हणच्याने न्हिदिल्ल्यान उठो. हां, ओके सांगा. पडटा गेल्यात म्हळ्यार वय म्हणटात, काल्या म्हणचे म्हळ्यार वगत रावल्यान. म्हाका डावट लागता पडटा गेल्यात की ना गे. ओके, व्हडल्यान स्तुती करता न्ही गे? बोंब मारता. कितें बोंब मारची? देव केप्पो गे. आयकना रे गा? आयकता. स्तुती करची रीत न्ही गे? उबे रावन आमी करता न्ही गे स्तुती? बसून आमी करता न्ही गे? दिमी घालून आमी करता स्तुती करता न्ही गे? हात उबारून स्तुती करता, हात मारून आमी स्तुती करता, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटा. आमी थोडे वेळ खुशी आसतना कितें करता? आमी संतोशान गायन करना स्तुती करता, नाचून खेळून आमी स्तुती करता. कित्याक? देवाची स्तुती करूंक आमकां उर्बा आनी बळ मेळटा. त्या देखून आमी त्या सुम्याक स्तुती करूंक, ताची आराधना पावच घेवंक आमी येता. तर देवाची स्तुती केल्यान कितें जाता? देवाची स्तुती आमी करता म्हणलें न्ही तुमी? आं, आतां देवाची स्तुती करतना या आराधनाला आमी स्तुती करतना आमकां कितें मेळटा? कितें जाता? आं, कितें मेळटा? समाधान मेळटा. त्या देखून आमी स्तुती करची. आमी कितें मेळटा म्हणल्यार ती स्तुती करची न्ही गे? जेजूकडेन सांगचें, तूं म्हाका तें दी, हांव तुका हें दितां. जेजू आंगड गे, अंगडी वचून 2 रुपये दी, हांव तुका चॉकलेट मेळटा म्हूण. तशें खातीर गे ना. आमी देवा स्तुती केल्ल्यान कितें जाता? सुम्याची स्तुती केल्ल्या वरवीं आमकां बरेपण लाभता. कितें लाभता? बरेपण लाभता. चिनी देवाचेर वंदन गावूंक आदार जाता. आमी सुम्याक सण पयस वचना. केन्ना तो मनीस सुम्याच्या लागीं स्तुती करता, आराधना करता, सुम्या लागीं रावता. देवाची स्तुती गायिल्ल्या वरवीं आमी कालतीन जाता. आंकारूय जायना, गर्व पडना, मस्त्रांची दिना. सुम्या लागीं येता तो, ती समाधान आसयता. देवाची स्तुती करता आसतना
खालती जाता खालते पण आमच्या ती ऋतू जाता बोमगाळ भाव भयणीनो आणि जेतना देवाची स्तुती आम्ही करता तर आमच्या ते असलो तो दुश्मन आमच्या ते असलो तो संसार पयस धांवता त्या फळण्या खातीर त्या संवसारा खातीर मागणे करूं निरंतर आमी करता तर बोमगाळ भाव भयणीनो आमचे मागणे सार्थक जाता तर देवा स्तुती केल्ल्या वरवीं चिन्येंतली नकारात्मक चिंतना अरी घडी आमी बसून आसतना आमची चिंतना आमी हें करनासा सदांचून हांगासर आयल्यात 10:30 मिसान पात्र घेतात 9 आसतात मात आमची मोत आमची मार्सिडी कार हाडलां पळय ताजी लॉक केलांगी ना हांगी घरा पेट्या कावंक घालांगी ना हांगी या आतां पाटी येताना बस मेळटा गी ना हांगी आजकाल रांदचें गी म्हण आमची मोत तो देवन सारकें कितें करता चिमटी घालून कोणून आसा तूं करनाका आराधन तूं मागणें करनाका ये 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 म्हण आपयता आमी येचें गे कितें करीचें आमी सम्याची आराधन करूंक आयल्या सम्याक भक्तीन आमी लागून ताची स्तुती करूंक अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर आयला ताणें आमकां आपयलां ताणें आमकां रचलां तो बाबा त्या परवशान त्या पतीन आमी हांगासर आसा बोमगाळ भाव भयणीन आयच्या दिसा तर त्या रायाच्या रायाक देवाच्या देवाक आमी आतां उबी रावन स्तुती करया आनी गव्यां गीत गावन स्तुती करया सकड आमी उबी रावया आनी गव्यां गीत गावन स्तुती करया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते एकामेका पळया तुम्ही हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती आतू करूया गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती ताळयो पडल्या लजे नाकात सौम्य संगी आमी आसा ताची स्तुती आमी करता पातकाचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगीन पातक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगीन स्तुती ताची गावंक आमी कितले बेगीन सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बेगीन सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी
गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती शिसाचे पाय ताणे धुल्ले आणि घालते पण आमकां शिकयले शिसाचे पाय ताणे धुल्ले आणि घालते पण आमकां शिकयले कालवारी ताणे जय जोडले सर्गीचे राजांका जोडून गेले कालवारी ताणे जय जोडले सर्गीचे राजांका जोडून गेले गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती मोगाळ भक्तिगानो हे प्रत्येक आराधनाना तुमचे खातीर करता आसतना ह्या वखदां आमचे विनवणे ते संवासर आमच्या मतीन आसात सबारचना मोतीच्या पिड्यांत कश्ट जातात विविध टेन्शनाक वळख जाल्यांत आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजान डिप्रेशन आसली सर भाव भयणीचो उगडास आमी काडया विविध संदीक परिस्थिती वळख जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणी खातीर आतां आमी ताका मागोवया प्रत्येक सावन आमी आस आमच्या मदें थोडी ते सावां मागोवंक विसरलां ह्या अर्दा वेळी थोड्या काळजाचे पिडेन बली जाल्लीं आसात किडनीच्या पिडेक कॅन्सरा निमती कश्टांची आसात साबार जाणांक कश्टांच्या परिस्थितींत जेजू सांगाता येवंक हांगासर जावना सर्वांचो उगडास काडून आज तांचे खातीर आमी मागया आमी सकड आमचें समर्पण करया ह्या वखदांत जेजू आमकां आपट आनी खूण करता म्हणली तो बरवसो ती पातशिणी आमच्या थंय आसा आनी आमचो बरोस आमकां निराशय करिना बोमकाळ भावा भयणीनो ह्या बरवशान आमी हांगासर ह्या पुण्यशेतान आसा ह्या पवित्र थळार आमी आसा आराधन करता आसतना जेजू म्हजी पिडा आपूड आनी खूण कर म्हणलो हो मनोभव आमच्या थंय आसा जय खंडीत ह्या वखदांत जेजू आमकां हर एकल्यांक आपट आनी खूण करता जे छेदना सुमीच्या मुखार आमी सांगता ते ह्या वखदां जाता ह्या थळार बोमकाळ भाव भयणीनो सुमी तुमकां हर एकल्यांक ह्या वखदां आपडटा हर एकल्यांक खूण करता तुमचे सगळे कश्ट बरियार करता ह्या व्हडा पातयेन तुमी हांगासर आसात आपट जेजू हांव बरो जातलो म्हूण मागा तुमच्या खातीर ती हुरपेनी मागता आसतना बोमकाळ भाव भयणीनो हर एकल्या भाव भयणी हांगासर जेजू आपडटा ह्या वखदां खूण करता ताजे कश्ट बरियार करता आपट जेजू आनी हांव बरो जातालो आपट जेजू आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली आपट जेजू आनी हांव खूण जातलो आपट जेजू हांव खूण कर जेजू आपट जेजू हालेलुया 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 भलायकी मेळोवन आसा ह्या वखदां
दोळे दांपया आपण शिजून या बरो जातलो म्हणल्यार ह्या उद्गारान तुमचे थंय आसा सुमी तो सुमी तुमकां उच्चा मोगान आतां करता सर्वांचेर तो आशीर्वाद करून आसा सगळ्यांक हे पळयता आमचे सुमी आमच्या मध्ये हंगसर आसा सुमयाच्यो सगळ्या भक्तिकांक तुज्या पांय तळाक समर्पिता सुमया भाव भयणीनो सुमया म्हज्या आनी एका हुल्याक तूं घाण दिता विश्वासान हांगासर आयल्या हांगासर आयली आमी आपणता गुण कर टच जीसस हील अस टच हील अस जीसस 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 टच and remind us hallelujah hallelujah पवित्र आत्म्याचे गीताक आमी भक्ती जाऊया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 स्वामी जेजू त्या संवसारी आसतना पिडेस्तांक तुवें काणवळाय दाखयली बेरांग आयकशें गेलें मन्यांक उलोवचें गेलें जेजू समेस्त पिडेस्तांचेर भोवकन विविध पिडे कस्तुंच्या आमच्या भावा भयणी अनवरांतल्यान राखण व्हर म्हूण मागता भावा भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजी कुशीत जाल्यार तुका भलायकी फाटीं दी तुजे कश्ट आनी मरण नियाळ आपली पिडा सुसूंक तांकां खुरपांनी भोळ दी म्हूण मागता समाज जाण एकसुरपणान आसात जावन जो इश्ट तुजो पिडेन जावन असो वैज तूं तांच्या खंती दुकान सदांच तांकां भजवण दर्जा सुम्या तूं आमकां हापोडांनी खूण कर या वखदां सुम्या पिडेस्तांचे खातीर वावुरल्या समेस्तान तुजे आशिर्वाद घाल तांकां सश्टीकायेन बर भलायकेन सांबाळ आस्पत्रेन वावरतेल्या समेस्तांक निस्वार्थी मनोभावाचें कर तांणी पिडेस्तांचें मोगान जतन करूंक तांकां तूं बोळ भलायकी दी जेजूच्या पवित्र खालसा कश्ट दिले भजवण पिडे कश्टांचें भजवण लाभय सर पिडेस्तांचेर उतर प्रायांचेर अनवरण संकटल्यांचेर कश्टांत वाटचाडल्यांचेर आस्पत्रे आसले आंदोलन आसल्यांचेर सर्वांचे दैवीक वायज दिवन हापोडान तांकां खूण कर मोगाळा जेजू केन्ना तुजे शिष्य बी थरथरून धरणीक शेवटले तेन्ना तांकां तुज्या थंय दिवच्या स्वर्शा द्वारे आमी जायतीं कुटुंबां दुबळी काय अर्थीक अडचणून आसात आज कुटुंबान असमाधान आसा सैरीक जायनासतना बेजारायन आसात युवासाना सर्वांक तुजो मोग तांकां फाटीं मेळोवन दी तरणीक शेवटिल्ल्यान आसल्या हरी एका कुटुंबाक हापट सुमयान तांकां बोर भलायकी साथ दी ताणें मागलें तांकां पवित्र कर धैर्यान थी बरोवन दी तुजो दैवीक आश्रो तांकां लाभोवन दी सुमयान शिजू उबी आमी रवया आमचे हात आमच्या तकले वयर आमी दवरया सगळीं उबी आमी रवया आमचे हात तकले वर आमी दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया ए पवित्र आत्म्या म्हूण तस्सो पवित्र आत्मो सदाचो नितीचो आत्मो भलायकेचो आत्मो समाधानाचो आत्मो बेसमाचो आत्मो आमच्या थंय देवान येवन म्हणून मागया दोळे दामून पवित्र आत्मा आमच्या देवान म्हणून आमी मागया पवित्र आत्मो म्हजे थंय ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या जिवांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या रडण्यांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या संतोशांत ये पवित्र आत्म्या जैत बरोवंक म्हाका ये सांगात तुजो पाटय देणेन नेटोवंक तूं ये फळांनी भरोवंक ये पवित्र आत्म्या
तकलीर अद्दून निरंतर आमी म्हणया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवान ये तुका कृपेचे बेसामानी बर सर भक्तींक आशिर्वादान बर तांच्या फाटल्यान रावन सुरक्षण कर तांच्या मुखल्यान रावन तांकां दाखय पवित्र आत्म्या हापड आनी गुण कर टच टच heal us Lord Jesus come and touch the Holy Spirit come upon them each one of us that right now गुण करची सगळं दैविक सगळं वळय सम्या हापड हरी एकल्या आमच्या भावा भयणीक हांगासर या पवित्र थळार आयल्यान तुजेर पातयेवन हांगासर आयल्यान हापड शिजू गुण कर जेजू हरकां तुका सम्यान जेजू हरकां तुका सम्यान जेजू ओगलाब तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू हरकां जेजू ओगलाब जेजू हालेलुया हालेलुया पवित्रात्म्या आमचे तू देवोन ये 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 जीनी मुझी उजवाड़ फाको कुये अंकार सस्पोता जीनी मुझी उजवाड़ फाको कुये सतानी पीचा वाटेर मका दिसपड़ते सोलो कुये सतानी पीचा वाटेर मका दिसपड़ते सोलो कुये पवित्रात्म्या आमचे तू देवोन ये पवित्रात्म्या आमचे तू देवोन ये म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळा मज तुजी लाभोक ये सोमेश म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळा मज तुजी लाभोक ये निराशेन देस्पर जाल्ल्या वेळा निराशेन देस्पर जाल्ल्या वेळा भोजावन लाभोक ये पवित्रात्म्या
आमचेतून देवोन ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या आमचेतून देवोन ये सुखानी दुखानी हरिये घडी सांगात लाभोक ये हालेलुया 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 सक्रमेंटल्या आशीर्वादा मागणे तुम्ही गलियां पवित्र सक्रमेंटल्या झेजो तुझे दैविक आशीर्वाद आम्ही मागता तुझे आशीर्वाद पडो आमच्या कुडीचेर आनी आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ आमची बेजाराय पयस कर आमचे संतोष भगिवंत कर आमची शिक्षा आळू कर तुझे आशीर्वाद पडून आमच्या कुटुंबाचेर मोगाच्याने सवस्काय बिडा ती सावून दीत तुझे आशीर्वाद पडून विविध तरेने अनवर आनी संकश्ट भोगतल्यांचेर तांकां हळवाय लाभून दी तुझे आशीर्वाद पडून आमच्या फिरगजीचेर आमचे भोंवती जिवनच्या खातीरकांचेर तुझे पवित्र संस्काराची वळख तांकां लाभून दी तुझे आशीर्वाद सदांच आमकां लाभय सोम्या येजो आशीर्वाद जोडूंक गावया गीत येद्या व्हड्या सक्रमेंतान येद्या व्हड्या सक्रमेंतान सास्ताना मान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती सोलवोन बेच्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे स्तुता उल्हासानी स्तुती जाऊ पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका Husina tuka dogai cha spiritan samasa minavarta Amen. प्रार्थुया ए देवा विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय तुझ्या सडमणेचो पळ सदांच आमचे थंय आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राकय मैमान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चियेता राज करताय सस्नाच्या सस्ना
Alleluia, Alleluia, somia kami argadivya, Alleluia, 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 somia kami argadivya, Alleluia. Somi amso sodbanda, sada samso bujwanda, somi amso sodbanda, sada samso bujwanda, raktam kari ek disa tinta soada, raktam kari ek disa tinta soada. Alleluia, Alleluia, somyaka argandivya, Alleluia, 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 somyaka argandivya, Alleluia. Mogal putasove, auquar mori, आशीर्वादी आमका. बघेवन सांजुत देवा आम्हा पासत विनंती कर. बघेन कृष्णाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाप्पाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी